मायनिंग ट्रकांक ट्रिपी फाटल्यान दर वाडोवन दिवचो म्हूण ट्रकवाले मागतात. हें शक्य ना जाल्यार डिझेल तरी कमी रेटीन दिवचे म्हूण ट्रकवाले मागतात. शुक्रारा ट्रकवाल्यांची मुख्यमंत्र्यांबरोबर मिटींग जाली. ट्रकवाल्यांबरोबर सावड्डेचो आमदार पावसकार आशिल्लो. आतां शेनवारा ट्रकवाल्यांची मायनिंग कंपन्यांबरोबर मिटींग जातली. मुख्यमंत्री खंय सगळ्या जाग्यार घालतलो. सीएमान पॉसिबल दिला आन्सर आनी सगळ्यांनी एक कडेन जावन फाल्यां मिटींग दवरली 12:30 हय हय मिनेर येतले मायनर तेंचे येतले आनी एक ट्रक ओनर थोडे आनी आमदार हय हांगा दवरले बंगल्यार दवरल्या प्रेसिडेंट 12:30 कितें म्हणजे फायनल डिसिजन जावंक ना फायनल डिसिजन ओके म्हणजे जें कितें आसता मध्यस्थी जातली आनी सुरळीत काम चालू जातलें. 12:30 मागता ते आनी 52 डिझल मागता अशें कितें वयर सकयल करून तोडगा काडटले हय फाल्यां. ट्रकवाल्यांचो इश्यू चोडोवन घातला म्हूण मायनिंग बेल्टांतलो बीजेपीचो आमदार काब्राल पावसकाराचेर फेर. पावसकारा कडेन ताचें वाजलां. पयलींच ट्रकवाले आनी कंपनीचे कोफुसांव आनी आतां मुख्यमंत्री सत्ताधारी आमदारांची मध्यस्थी करता. इतले मजगतीं सेजा गोवाच्या ट्रक ओनरांनी तांणी ट्रक बंद दवरपाचें कारण स्पश्ट केलें. काब्रालान एक बायट दिल्ली की तुगेले सावड्डेचो आमदार जो आसा तो खंय तरी मिसगायड करता ताका लागून हे रेट हो जो आसा तो उरला. पूण हांव क्लियर करूं सोदतां आमच्या काब्राला कडेनच कांय ना. तेन्ना आमी जेन्ना पयर मिटींग घेतिल्ली कळसय तेन्ना कळसय मिटिंगेक आमदारान क्लियर कट सांगिल्लें की तुमी सद्या हेरिटीक चालू करात आनी मागीर जेन्ना 2 म्हयन्यान सीएमान बसया म्हूण सांगलां आनी तेन्ना आमी सॉर्ट आवट करया म्हूण सगळें. पूण जेन्ना लोकांची एकमत नाशिल्ल्या कारणान तें हें जालें ना तुगे सक्सेस जालें ना. कारण आमची स्टार्ट जाता धारबांदोड्या दाबाळ सावड्ड्या हांगा पर्यंत आसा ज्यो 2000 गाडयो अश्यो सेजा गोवा कडेन चलतात. तेन्ना 2000 गाडी चलिल्ल्या कारणान तेन्ना थंय जवळ जवळ 1000 लोक आशिल्लो तेन्ना थंय मॅक्झिमम ओपोज जालो. त्या कारणान हें काम चालू जावपाक पावलें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.